माजी उपसभापती अस्नोडकर हांगा उपस्थित सगळे आमचे एडिशनल कलेक्टर बाब पुंडलिक खोर्जोवेकर, डेप्युटी कलेक्टर बाब अनंत मलिक, बाब विनायक चारी, मामलेदार बाब कृष्णा गांव, सगळे जॉइंट मामलेदार, जमिल्ले स्वातंत्र्य सैनिक, आईचे सगळे सत्कार मूर्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय, सरकारी अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार मित्र आणि म्हज्या मगाळ गोंयकार भावांनो आणि भयणींनो, सगळ्यांत पयलीं तुमकां 80व्या स्वातंत्र्य दिसाची परबी. आमी स्वातंत्र्याचो अमृत काळ अनुभवता. आयचो दीस हो फक्त उत्सवाचो दीस न्हय, तर देश आनी राज्याचो प्रगतीचो रिव्ह्यू घेवपाचो दीस आसा. नव्या संकल्पाचो निर्धार करून नव्या जनरेशनाक एक मजबूत, सक्षम तशेंच विकसीत गोंय आनी भारत घडोवन दिवपाचो हो दीस. भावांनो, आमचें गोंय फक्त सुंदर किनारे, निसर्ग आनी सांस्कृतीक वारशा खातीर फामाद ना, तर ते डेव्हलपमेंट, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी अशा क्षेत्रांनी देशात आपली वेगळी ओळख तयार करता. आमचो देश जगात नव्या आत्मविश्वासान उबो रावता, तेन्ना गोंय सुद्दां त्याच वाटेन मुखार वता हें सांगपाक अभिमान दिसता. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वा सकल फाटल्या 12 वर्सांत देशान विकासाचें नवें डेफिनेशन घडयलें. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PM गरीब कल्याण, जल जीवन मिशन, आयुष्यमान भारत, PM आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना अशा अनेक योजनांनी सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडयले. देशाच्या या प्रगतीच्या प्रवासात गोंय सरकारान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकल विकासाची गती कायम राखल्या. ताका लागून राज्यात एक नवी उबारी दिल्या. गोंयांत फाटल्या कांयच वर्सांनी रोड्स जावं, वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, टुरिझम अशा कितल्याशाच वाठारांनी गुंतवणूक केल्ली आसा. राष्ट्रीय महामार्ग सुदारणात, अंतर्गत रस्त्यांचो विस्तार, नव्या पुलांची उबारणी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि ग्रामीण भागांनी पायाभूत सुविधांचे उभारणेक तांच्या लागून राज्याच्या विकासाक नवी दिशा मेळिल्ली आसा. मोपाचे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसूं किंवा मांडोवी जुवारी वयले फ्लायओव्हर आसूं, गोंयच्या आर्थीक विकासाचे म्हत्वाचे घटक जाले. ह्या सुविधांक लागून पर्यटन, व्यापार व सुविधांक लागून पर्यटन, व्यापार आणि रोजगाराच्यो नव्यो संधी स्थानिकांक उपलब्ध जाल्यो. मांडोवी वयलो अटल सेतू आणि जुवारी वयले नव्या फ्लायओव्हराक लागून प्रवासाचे अंतर आणि वेळ आता वाचता. तशेंच पर्वरींतलो अरावंड 650 करोडचो नवो फ्लायओव्हर प्रकल्प जवळ पूर्ण जायत आयिल्लो आसा. येता ते 10 सप्टेंबराक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजी हे तांचेर उक्तावण करतले. म्हापसा पणजी ट्रॅफिक कंजेक्शन सुद्दां ताका लागून कायमचें सुट्टलें. गोंय सरकाराचें आनीक एक मोठें यश म्हळ्यार समाजाच्या दुर्बळ घटकांक सरकारान दिल्लो आदार. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेन आज हजारांनी सिनियर सिटीजन, विडोज आणि दिव्यांग व्यक्तीक आर्थीक आदार दिला. दर म्हयन्याक मेळपी आर्थीक मदतीन अनेक कुटुंबांचें जीवन सोंपें केलां. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना तशेंच इतर आरोग्य योजनांनी सामान्य लोकांक बरीच आरोग्य सेवा ह्या सरकारच्या कार्यकाळात जनतेक मेळिल्ली आसा. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांनी अनेक कुटुंबांक स्वताचें घर मेळ्ळां. गोंय सरकाराचे म्हजें घर योजनेक लागून हजारांनी कुटुंबांक फायदो जाल्लो आसा. आपल्या हक्काचें घर आसप ही सामान्य लोकां खातीर अभिमानाची गोष्ट. कारण घर म्हळ्यार फक्त 4 वण्टी न्हय, तर कुटुंबाची सेक्युरिटी, स्टॅबिलिटी आणि सेल्फ रिस्पेक्टचे प्रतीक आसा. पर्यटन हो गोंयच्या अर्थव्यवस्थेचो कणो. मायनिंग वेवसायाचेर बॅन आयल्या उपरांत पर्यटन उद्योगान राज्याच्या अर्थव्यवस्थेक घटाय दिल्या. सरकारान पर्यटन क्षेत्रांत फक्त बिचीज पर्यंत मर्यादित दवरूं ना. होमस्टे, इको अँड हिंदलँड टुरिझम, स्पिरिच्युअल टुरिझम, हेरिटेज टुरिझम, ॲडव्हेंचर टुरिझम, कलिनरी टुरिझम, वेलनेस टुरिझम आणि योगा पर्यटन सारखे नवे मार्ग सोदून पर्यटनाचो विस्तार केलो. ताका लागून राज्याच्या पर्यटनाक नवी ओळख मेळिल्ली आसा. पयलीं गोंय हे भारताची दक्षिण काशी म्हूण वळख जाताली. ती गोंयची वळख परतून मेळोवपाच्या दिशेन सरकारान पावलां उखल्लीं आणि तातूंत व्हड यश मेळ्ळें हें हांव अभिमानान सांगतां. शिव जयंती, चिखल कालो, दिपोत्सव, कार्निवाल, शिगमो, सांगोड, सांजांव सारख्या पारंपारीक उत्सवांक नवी उबारी सरकारान दिवन पर्यटनाचो विस्तार केलो. पर्यटन धोरणान सस्टेनेबल टुरिझमाक प्राधान्य दिवन पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यटन विकासान बॅलन्स साधलो. रिजनरेटिव्ह टुरिझम पर्यटनाक नवी उबारी दिली.
राज्य सरकारान आंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजारात गोंयचे नव्या स्वरूपान ब्रँडिंग केल्लें आसा. ताका लागून आता 12 म्हयने पर्यटक गोंयांत येतात. ते वरी पर्यटन व्यवसायात स्टॅबिलिटी आयिल्ली आसा. स्पिरिच्युअल टुरिझम चालीक लायतना हालींच आमी एकादश तीर्थ उपक्रमाची घोशणा केली. ताका लागून खांदोळाचे महागणपती सयत काणकोणचे भगवान परशुराम मंदिर अशी एकूण 11 ऐतिहासीक देवळां घेतिल्लीं आसात. ह्या मंदिराच्यो सुविधा वाडोवन पर्यटकांक 11 देवळांचे देवदर्शनान एक सुखद आध्यात्मिक अनुभव घेवपाची संदी सरकारान दिल्या. फोंडेचो छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम, पर्वरेचो टाउन स्क्वेअर सारखे महत्वाचे पर्यटन प्रकल्प फुडल्या दिसांनी पर्यटन क्षेत्रातले नवे आकर्षण जावन आसतले. केंद्र सरकारची आर्थिक मदत या प्रकल्पाक मेळिल्ली आसा. तांचे 75 ते 80% काम पूर्ण जाला आणि रोखडेच लोकार्पण जातले. गोंयाक असा सेल्फ सस्टेनेबल आणि स्थानिकांक रोजगार दिवपी प्रकल्पांची गरज आशिल्ली. या सगळ्या उपक्रमांतल्यान स्थानिकांचो व्यवसाय सुदारप, महिलांचे सशक्तीकरण, युवकांक नव्यो रोजगार संधी उपलब्ध करून दिवपाचो सरकाराचो हेतू आसा. 12वी परस कमी शिकिल्ले भुरगे सुद्धा कामाक लागचे म्हण तांच्या खातीर टुरिस्ट गायड सर्टिफाईड कोर्स सुरू जातलो. योग्य ते प्रशिक्षण घेवन हे भुरगे कामाक लागतले. सांगपाक आनंद जाता की फाटल्या 2025 वर्सा 1.25 कोटी आसपास पर्यटक राज्यात आयले. पर्यटन उद्देगान सुरू केल्ली सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हाका लागून पर्यटन क्षेत्रात नवे व्यवसाय सुरू करपाक लोकांक सोपे जाल्ले आसा. रशिया, पोलंड, कझाकिस्तान, युरोप, मिडल ईस्ट कंट्रीज फोकस दवरून ट्रेन अँड ट्रॅव्हल फेअर, रोड शोज सारख्या उपक्रमांनी इंटरनॅशनल डायलॉग आणि बिझनेस मिटिंग्स घडयल्ले. तातूंतल्यान गोंयान पर्यटकांक आकर्षित करपी सदांच आमकां मेळिल्ली आसा आणि सरकाराचे ते प्रयत्न यशस्वी जाले हे पर्यटकांच्या वाडिल्ल्या आंकड्यांनी स्पश्ट केले. गोंय हे IT नॉलेज हब करपाचे सरकारचे प्रयत्न आसात. गोंय सरकारान IT धोरण, स्टार्टअप धोरण, डिजिटल गव्हर्नन्स, ई सेवा, स्किल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह यशस्वीपणान इम्प्लिमेंट केल्या. आज अनेक युवकांनी माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रात व्यवसाय सुरू केल्ले आसा. ते खातीर स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करपाक सरकारान आर्थिक मदत, मार्गदर्शन आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. रोजगार निर्मिती हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आसा. ते दिशेन ही पावलां आसात. त्या फाटल्या सरकारान उद्देश केवळ योजना जाहीर करप इतलोच न्हय तर रोजगार निर्मिती करप होय आसा. गोंयच्या तरुणांनी नोकरी मागपी जावचे परस नोकरी दिवपी उद्योजक जावचे हे खातीर सरकार सतत प्रोत्साहन दिता. आज मेरेन जवळ जवळ 815 स्टार्टअप गोंयांत आसात. तातले 382 म्हळ्यार सुमारे 50% स्टार्टअप हे बायलांनी सुरू केल्ले आसात. हे सांगपाक उमेद जाता म्हाका. 2018 वर्सा स्टार्टअप पॉलिसी जाले उपरांत आतां मेरेन 4.5 कोटी वयर आणि 2021 वर्सा IT धोरण जाल्ल्या नंतर उपरांत आतां पर्यंत कितल्याशाच जाणांक अनुदान दिल्लें आसा. म्हजो सादो विचार आसा तो म्हणजे प्रत्येक गोंयकार तरुणाक जागतीक दर्जाची कारकीर्द घडोवपाची संदी गोंयांत मेळची. गोंय फक्त भारताचे सर्वोत्तम पर्यटन स्थळ न्हय तर जागतिक स्तराचे डिजिटल केंद्र जावचे हे आमच्या सरकाराचे ध्येय आसा. डिजिटल दृश्टीन सक्षम गोंय घडोवपाक स्ट्रॉंग डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गरजेचो आसा. इंटरनेट सुविधा आज अर्थव्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सुशासनाचो कोणो जाला. गोंय ब्रॉडबँड नेटवर्क मार्फत गांवांनी इंटरनेट सेवा पावोवपाचे काम सरकाराच्या IT खात्यान केल्लें आसा. फुडारांतल्यो डिजिटल गरजो लक्षांत घेवन गोवा फायबर नेटवर्क प्रकल्पाचेरूय विचार सुरू केल्लो आसा. ट्रान्सपरंट करप हे आमचे ध्येय आसा. नव्यान तयार केल्लो गोवा स्टेट पोर्टल नागरिकांक मेळटलो. ताचेर सरकारी सेवाची माहिती उपलब्ध जातली. IT खात्यान वन मॅप गोवा इनिशिएटिव्हच्या माध्यमांतल्यान विविध खात्यांक एकाच GIS प्लॅटफॉर्मार हाडिल्लो आसा. 32 खात्यांचो 273 सेवा ताचेर उपलब्ध आसात. भविष्याचो विचार करतना गोंयांत गुंतवणूक हाडून उच्च दर्जाचो रोजगार संधी निर्माण करप हे सरकाराचे प्राधान्य दिसता. तुवेंचो इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रकल्प IT क्षेत्रांत वरदान ठरतलो. ह्या प्रकल्पाक हायवे कनेक्टिव्हिटी आणि मोपा विमानतळूय लागीं आशिल्ल्यान फायदो जातलो. जागतीक कंपन्यांचे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर गोंयांत हाडपाचे सरकाराचे प्रयत्न आसा. ह्या वर्सा आमी शक्यतान हे नवी उपक्रम सुरू केलो. वर्क फ्रॉम होम टू वर्केशन गोवा संकल्पनान यशस्वी जाल्या नंतर शक्यतान ह्या नव्या उपक्रमान IT क्षेत्रातल्या युवकांच्या क्रिएटिव्हिक चालना दिली. गोंयची सर्जनशीलता,
तंत्रज्ञान आणि जीवनशैली हांचो सुंदर संगम तातूंत दिसलो. कोवर्किंग स्पेसीस उबारणे सयत जगभरच्या इनोव्हेटर आनी डिजिटल प्रोफेशनल्स हांकां गोंय सरकाराचें निमंत्रण आसा. लेट्स कम टू गोवा, बिल्ड फ्रॉम गोवा अँड इनोवेट फ्रॉम गोवा. तातूंतल्यान आमच्या तरुणांक, स्टार्टअपांक आनी स्थानीक उद्योजकांक डिजिटल अर्थवेवस्था नव्यो संदी मेळटल्यो. तंत्रज्ञाना बरोबर योग्य धोरणांचे आदार दिवपाक सरकारान पावलां उखल्ल्यात. ताका लागून गुंतवणूक वाडटली, डिजिटल प्रशासन मजबूत जातलें आनी उद्योग जगान एक विश्वास निर्माण जातलो. मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी स्विकारतना गोंयची सांस्कृतीक वळख सांबाळपाक सरकार कमिटेड आसा. हालींच आमी भाशणी कार्यशाळेचें आयोजन केलें. तातूंत आमची मायभास कोंकणी लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणजे LLM मदीं इन्क्लूड करपाचेर भर दिलो. तंत्रज्ञानाक सक्षम करपाक जाय ती युवकांक धोक्यान घालपाक न्हय, तर ती तांच्या उज्वल भविश्या खातीर. ते खातीर 16 वर्सांच्या भुरग्यांक सोशल मिडियाच्या वापरा पासून पयस दवरपाक चौकट सरकारान तयार केल्या. डिजिटल अर्थवेवस्था सर्वसमावेशक करतना महिलांचे सक्षमीकरण हो विचार आसा. महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजनेंतल्यान राज्यभरच्या महिलांक डिजिटल साक्षरता आनी नव्या तंत्रज्ञानाचें प्रशिक्षण दितात. विशेष ड्रोन ट्रेनिंग कार्यक्रमांतल्यान महिलांक शेती, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आनी सार्वजनीक सेवा क्षेत्रांत रोजगार आनी स्वयंरोजगाराच्यो नव्यो संदी निर्माण करून दिल्ल्यो आसा. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीच्या ड्रोन दिदी उपक्रमाचे धर्तेर गोंयांत 12 बायलांक ड्रोन ट्रेनिंग सुरू केल्लें. कालूच तांचें प्रशिक्षण पूर्ण जालां हें सांगतना म्हाका गर्व दिसता. गोंयात देशाची क्रिएटीव कॅपिटल करपाच्या दृश्टीन सरकाराक प्रयत्न करता. म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, राज्याची खरी ताकद फक्त पायाभूत सुविधा व तंत्रज्ञानात ना, ती लोकांची स्वप्नां, अपेक्षा आनी कश्टांनी आसा. आमचो प्रत्येक डिजिटल उपक्रम व यूथ प्रोफेशनल्स, इनोव्हेटर्स आनी फाल्यांचो सुंदर स्वप्न पळोवपी प्रत्येक नागरिकाचेर केल्ली गुंतवणूक केल्ली आसा. आमी घडयल्लें गोंय आनी ताचें प्रशासन पारदर्शक आसा. संदी खूब आसात. नव्या उपक्रमाक प्रोत्साहन दिवन विकास प्रत्येक गांव आनी घर मेरेन पावचे म्हण सरकार काम करता. आमची परंपरा जपत भविश्याचे तंत्रज्ञान आत्मसात करपी गोंय भारताच्या विकासाच्या प्रवासात व्हड योगदान दिता. गोंयचें भविश्य फक्त सरकार घडोवचें ना, प्रत्येक विद्यार्थी जो शिकपाचो निर्धार करता, प्रत्येक उद्योजक जो नवीन गजाली स्विकारता, प्रत्येक वेवसायीक जो समाजाक आपले योगदान दितलो आनी प्रत्येक नागरीक जो राज्याच्या क्षमतेचेर विश्वास दवरतलो, तांच्याच हातांनी घडटलें. चला, आमी सगळे एक अशें गोंय घडोवया जे पायाभूत सुविधांनी जोडिल्लें, लोकविश्वासान भरिल्लें, संस्कृतीक रुजिल्लें आनी ध्येय प्रेरीत आसतलें. गोंय जे भारताक प्रेरणा दिवपाचें काम करतना विकसीत भारताच्या प्रवासान मोलाचें योगदान दितलें. महिला बचत गट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, आर्थीक सहाय्य, स्किल ट्रेनिंग आनी इतर वेलफेअर योजनांनी हजारो महिलांक स्वताच्या पांयार उबे रावपाची संदी सरकारान दिल्ली आसा. महिलांचो सहभाग पर्यटन, IT, शिक्षण, आरोग्य आनी उद्योजक क्षेत्रांत वाडटा हें सांगपाक म्हाका उमेद दिसता. सरकाराच्या प्रत्येक उपक्रमांत लोकसहभाग मेळटा आनी ताकाच लागून सरकाराच्यो येवजण्यो यशस्वी जातात हें हांव अभिमानान सांगता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण इम्प्लिमेंट करतना विद्यार्थ्यांक स्किल आनी एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन दिवपाक सरकारान प्राधान्य दिलां. विकसीत गोंय 2037 हें आमच्या सरकाराचें ध्येय आसा. गोंय सरकारान विकसीत भारत 2047 च्या ध्येयाक धरून विकसीत गोंयचो संकल्प केला. पर्यटन, IT, ग्रीन एनर्जी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, फिशरीज, मॉडर्न एग्रीकल्चर, महिला आनी युवा एम्पावरमेंट ह्या क्षेत्रांनी सरकारान काम केलां. देश आनी गोंयची इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट होच आमच्या डबल इंजिन सरकारचो निर्धार आसा. सरकाराच्या फाटल्या 5 वर्सांच्या कामगिरीचो अहवाल हेच आमचें प्रगती पुस्तक. सरकारान दिल्ली आश्वासनां, पूर्ण केल्ली विकास कामां, जनतेक दिल्लो सामाजीक आदार, रोजगार निर्मितीचो प्रयत्न आनी गोंयच्या भविश्या खातीर आंखिल्ली दूरदृष्टी हो आमी जपिल्लो खरो वारसो आसा. केंद्र डिजिटल आनी समृद्ध राज्य करपाचो आमचो निर्धार आसा. आयच्या सरकार मुर्तीच्या कर्तृत्वाक आनी तांणी समाजाक दिल्ल्या योगदानाक मनापासून सलाम करता. तांच्या कार्याचो गौरव करतना हांव म्हणटा, आजचो हो सत्कार आमकां सगळ्यांक अभिमानाचो आनी आनंदाचो क्षण आसा. ताच्या पासून आमी स्फूर्ती घेवन मुखार या.
स्वातंत्र्य दिनाच्या पवित्र दिसाक आम्ही सगळ्यांनी राष्ट्र, राज्य आणि जनकल्याण प्रथम या भावनेन काम करपाचो संकल्प करूया. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या बलिदानाक लागून आज आम्ही मोकळो श्वास घेतात. आमची संस्कृती, आमची भाषा आणि आमची वळख अभिमानान आम्ही सांबाळुया. तांच्या स्वप्नातलो भारत घडोवपाची जबाबदारी आम्ही सगळ्यांची आसा. दुरितांचे तिम्र जावो, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पावो, जो जे वंचिल तो ते लाहो, प्राणी जात. संत ज्ञानेश्वर म्हणतात, आमच्या देशातल्यान अज्ञान, भ्रष्टाचार, द्वेष आणि अस्वच्छता पयस जावची. प्रत्येकान आपल्या कर्तव्याचे पालन करून भारतात प्रगती, समृद्धी आणि शांततेच्या मार्गान वरपाक योगदान दिवचे. जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी. प्रत्येकाक आपली जन्मभूमी ही स्वर्गापरसही सुंदर आणि व्हड असता. गोंयच्या या पवित्र मातेक स्वातंत्र्याच्या एक वेगळी गता आसा. कारण हांगा दर्याची नितळ लारां गोंयची गाता गायता. सह्याद्रीची सैम आमकां प्रगतीचे मार्ग सांगता. परंपरे वांगडा आधुनिकता या पवित्र भुंयेंत जागता. ती आमची गोंय भूंय जगान सदांच लखलखता. गोंय कायम चकचकीत उरचें हे खातीर आमी सगळे मेळून प्रयत्न करपाचे सोपूत घेवया. गोवा भारत की शान, मेरा भारत महान. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.